वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्कार, गोयभरच्यो महत्वाच्या खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। चवथी निमतान मडगांव रावपी जामुनी कुटुंब गेल्ले गांवघरात संधी साधून फोडलें घर। 1.80 लाख रोख रक्कम आनी 3 लाखांचे फारायले भांगर। गोयचे फामाद उद्देजक अनिल खवटे हांकां गोमंतक टीव्ही इंजिनियर्स एक्सलन्स अवॉर्डाचो पयलो जीवन गौरव पुरस्कार जाहीर। 15 सप्टेंबराक जातले पुरस्कारांचे वांटप। अठरा दिसांच्या पावसाळ्या अधिवेशनात आमदार मंत्र्यांच्या च्या पाणी आणि जेवणाचेर वाट्ट 42 लाखांचो खर्च। सभापतीन दवरिल्ले पंचतारांकीत जेवण 6 लाखांचे। स्पेशल रिपोर्ट। बेतोड्या निरंकाल कातकारी वानरमारी समाजाचो अंदू 7 दिसांचो गणपती गोंयकारांचे पद्दतीन चालीरीत करून दबाच्यान चवथीचो उत्सव। गोंयच्या आप उमेदवारांची कथित सोरो घोटाळो प्रकरणातली विधानां भाजप प्रभावी। ईडी आनी सीबीआयक धरून भाजप करता सुडाचे राजकारण। आपाच्या अमित पालेकाराचो आरोप। आणि रायबंदराच्या रस्त्यांची जाले सामकी चवथी काय। येरादारी करप्यांक सोंसचे पडटात त्रास। रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करपाची थळाव्यांची मागणी। आता खबरो विस्तारान। चवथी निमतान मडगांव रावपी जामुनी कुटुंब आपल्या गांवघरा गेल्ले। चोरांनी हीच संधी साधून खारेबान वाठारांत आशिल्ले तांचे घर फोडलें। ह्या वेळार घरांत आशिल्ली 1.80 लाख रोख रक्कम आनी 3 लाखांचे भांगर फारायले। आता आम्ही एंट्री जाता पळय तोच घर फोडलेलो। रातचो दोनाक गेला, दोनाक सुद्दां बरें आसा। दोनाक परत हांव 1.5 दिसा परत गणपती पावपाक गेलो। गणपती पावून परत येता आसतना तेन्नाय बरें आहा। मागीर परत येवन पळोवन परत हांव मोपा एअरपोर्टाक गेलो कोणा फ्रेंडा हाडपाक। तेन्ना सुद्दां मागीर कांय खबर ना तेन्ना कितें जालें तें। मागीर 5 येवन पळयता जाल्यार दाराचे फोडलेले आहा पुरे। दारा फोडल्या म्हणटकीर मागीर भितर येवन पळयल्यार भितर सगळे आलमार सगळे फोडला। ते फोडले म्हणटकीर सोमतें म्हाजे मावशेक फोन मारलो, हांगा कोण येयल्लो बी काय म्हण पळोवपाक। म्हणून आपल्याक कांय खबर ना, आमी न्हिदलेले तिकून मागीर हांवें त्या फाटीं फुडें फोन समजा पुलिसाक फोन मारलो। पुलिसाक फोन मारतकीर रोकडे 112 कॉल केला। रोकडे धाडले तेंच्यांनी 15 मिनटांनी। हांव पुलीस येयला मागीर पंचनामा केले तेणी, पळोवन गेलो। मागीर मॉर्निंग येता म्हणपाक कितें आशिल्लें तुगेलें कितें आशिल्लें? म्हाजी कांय चड तेजी आशिल्लें, पूण हांवें एक तेका सांगनासतना एक थोडे कॅश दवरलेली त्या भितर। तेका खबर ना ती कॅश हांवें आमचे कडेन दवरलेली ती। कितलेशे कॅश? म्हागेले हांवें दवरलेले ते 135चे वयर आशिल्ले कॅश। कित्याक लागून हाडलेले बी तुवें? म्हाका ती हेजी कितें म्हणटा बीसी भरता पळय ती बीसीची ते लागलेले आमकां। ते लोकल बीसी भरता मरे तेन्ना पयर फाटीं एक 3 महिने फाटीं लागलेले ते हाडून दवरलेले की आमी ते घरा काम करपाक लागलो। ते गेले त्यो ती सगळे पोतयेन दवरले, ते पोतयेत ना जाले। पुलिसीन डॉग स्पॉट बी फिंगरप्रिंट बी कितें आयिल्ले हांगा? पोलीस येयले, पोलिसान कितें फायंड आउट अशें की पयले सगळे कितें चेक फोटो बिटो काडले आनी घेवन गेले। ते डॉग स्पॉट बी कांय येवना। तुम्ही कंप्लेंट दिला? आमी कंप्लेंट दिला, ते रिटर्न सगळे करून येयला, स्टेटमेंट बी दिवन येयला पोलीस स्टेशनाक। चवथी गेली। केन्ना गेल्ले तुमी? झाले गणपती येवचे न्ही पयलीं गेल्ले आमी 2-3 दीस पयलींच। दोर बी निवळ करपा जाय म्हणून गेल्ले आमी पयलींच। चोरी जाली म्हणून केन्ना कळ्ळें? म्हाका 10 वरांचेर कळला। एके वटेन पुराय गोंयांत चवथी ल्हार फाकिल्ले आसतना शिवोले चोरांनी धुमाकूळ घालपाक सुरवात केल्या। आयतारा मध्यान राती रायवाडा शिवोलेंतली 6 घरां चोरांनी फोडली। उपरांत बार्देस नानोळ्या वाठारांत गायत्री चिरोडकार ह्या भाजी विकपी बायलेचे 7 लाखांचे मंगळसूत्र चोरांनी फारोवपाची घडणूक तडार आयल्या। म्हजें नांव गायत्री गोविंद शिरोडकर। हांव नाचण्यार रावता जेजुवाडे। आज एकटो सकाळी येयलो आनी म्हाका देवळान डोनेशन दिवंक जाय आपल्याक लागलो। आपल्याक हांवें तेजी व्हरोन परत येदो पयशांचो कवाळो काडलो आनी म्हाका म्हणलें तुजी घे। मागीर 3-5 शकता कवाळो दिवंकूच ना म्हाका। तेणी 1-200 रुपयाची नोट दाखयली आनी 3 100ची नोटी दाखयली। आणि हांव लागलो हे देवळान गेली एक कितें धवी पोती आसली धवी पोत्यान भाजी आसली कितें मिरसांग्यो आनी भेंडे आनी बिस्कीचे फुडें दोन
म्हाका म्हणलें ही पोतयेन घालता पूण पयशे आनी हे व्हरून दी हांव म्हणलें हा बरें परत येयलो म्हणून लागलो ते पयशे काडले आनी म्हणून लागलो कितें भांगार आसलें ताका ल्हान दी म्हणून लागलो अशें हांवें म्हणलें बरें हांवें म्हाजो मणी काडलो आनी ते म्हाज्या हातीन धरलो आनी अशें हें केलो लायले ते मणी म्हाका म्हणलें तशें न्हू म्हणून लागलो आपूण घेतले हातीन ते मणी आनी ती 200 रुपयाची नोट घेतली ते 200 रुपयाची नोटीन कोळ आनी रब्बल घातले आनी म्हाज्या फुड्यान पोतये ते पोतयेन घातली तेणी अशें उडयले आतां पोतयेन हांवें आपले ओगी हातीन तर घेवन गेले जाल्यार हांव बरो घालतलें आनी तेन्ना आनी मातशें शेतान म्हणून लागलो घाल देतो म्हणून लागलो मणी तो बरो हांगासून ते कळलो हांवें रोखडीच पोती ओपन करून पयली आनी पोतयेन कांयच ना ती 200 रुपया ना आनी तो मणी ना म्हाजो मागीर हांवें बेगीन घोवाक फोन केलो आनी भावाक फोन केलो भावाक लागलो मागीर स्टेशनरी सांगलें कंप्लेंट केली मागीर आता कंप्लेंट दिला हांगा म्हाका कंप्लेंट कितें सांगला तेंच्यांनी आपूण पळोवंक येता हांगला आतां ते जाग्यार कितल्यांक सुमारे हांवें टायम पडलो तेन्ना 1:50 जाली तेज्या उपरांत येयला तो कितले जाण आसले 2 जाण आसले दिसता ते म्हाजे कडेन एकटोच येयलो थंय गाडी घेवन रावलो तो असो येयलो हांव तेज्या वांगडा उलयता हांवें कोण तो पळोवंक तो असो रावलो आनी म्हाजी फाट आसली ताका हेल्मेट घातलेले तो कोण हांगा ताका हांवें पळोवंक ना हो कोण हेल्मेट घालून आसलो बरो मोठो जिवाचो आसलो हातीन बऱ्यो मुदयो आसल्यो आपूण म्हणल्यार हें उगडटा शॉप ज्युवलरीचे भांगराचे आपल्याक ताका लागून आपल्याक बरें हें जाय देवांचें म्हण आपूण देवळांनी पयशे दिता आसा म्हणल्यार बरो कवळो जाता खरें आसूं उलयतलो म्हाका तकलेन ना हो असो करतलो जुलै महिन्यात चालले 18 दिवसांचे पावसाळी अधिवेशनात आमदार मंत्र्यांचे च्या पाणी आणि जेवणाचेर लाखांचो खर्च आरटीआयतल्यान ही सगळी माहिती मेळ्ळ्या पळय हो स्पेशल रिपोर्ट 15 जुलै ते 7 ऑगस्ट असे 18 दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन चल्ले हे अधिवेशनात आमदार मंत्र्यांक विधानसभा संकुलात च्या पाणी आणि जेवणाची व्यवस्था असता तसेच त्यांचे स्टाफा खातीरूय जेवण असता आता आरटीआय अर्जाखाला आयिल्ले जापेत आमदार मंत्र्यांच्या जेवणाचेर वट्ट 42,47,283 रुपया इतलो खर्च आयिल्ल्याची लेखी जाप मेळ्ळ्या 15 जुलै ते 7 ऑगस्ट 18 दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन 18 दिवसांत 135 वरां आणि 46 मिनिटांचे चल्ले कामकाज 796 तारांकीत आणि 2130 अतारांकीत असे मिळून 2920 प्रश्न आयिल्ले ह्या अधिवेशनाक चर्चेक आयिल्ली महत्वाची सरकारी विधेयकां खुबशे फावट उसरा राती मेरेन चलताले अधिवेशन हे 18 दिवसांच्या अधिवेशनात आमदार मंत्र्यांचे च्या पाणी आणि जेवणाचेर आयलो वट्ट 42,47,283 रुपयांचो खर्च हेच अधिवेशना वेळार सभापती रमेश तवडकारान आमदार मंत्र्यांक श्रावण सुरू जावचे पयलीं पंचतारांकीत हॉटेलांत रातचे जेवण दिल्ले हातूंत ड्रिंक्सूय आशिल्ले हे पंचतारांकीत जेवण 6 लाखांचे पडले हे जेवणाक विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावन हाजेरी लावंक नाशिल्ली विरोधी पक्षातले फक्त विजय सरदेसाय आणि काँग्रेसीचो ॲडव्होकेट आर्लूस फेरेरा हाजीर आशिल्लो ह्या जेवणाचे बिल लेखा मागीर अकाउंट्स खात्या कडेन मंजुरी खातीर धाडला ताका अजून मंजुरी मेळिल्ली ना कॅटरर्स आशिल्ले दिवचलचे फोगेरी कॅटरर्स ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही गोमंतक टीव्ही इंजिनियर्स एक्सलन्स अवॉर्डाचो पयलो जीवन गौरव पुरस्कार जाहीर जाला गोयचे फामाद उद्योजक अनिल खवटे जीवन गौरवाचे मानकरी थारल्यात 15 सप्टेंबराक ह्या पुरस्कारांचे वाटप जातले 11 विभागांतल्यान 16 पुरस्कारांची घोषणा टप्प्याटप्प्यान जाहीर करतले गोमंतक टीव्हीन राज्य सरकाराच्या जोड पालवान येवपी 15 सप्टेंबराक गोमंतक टीव्ही इंजिनियर्स एक्सलन्स अवॉर्डांचे आयोजन केला हो सुवाळो मुष्टिफोंड संस्था इंडिशिला सभागृह कुजिरा सांताक्रूज हांगा जातलो ह्या सुवाळ्यात गोयचे फामाद उद्योजक अनिल खवटे हांकां पयलो जीवन गौरव पुरस्कार भेटयतले 16 एप्रिल 1944 ह्या वर्सा अनिल खवटे हांचो म्हापशां जल्म जालो बीजेटीआय मुंबय ह्या फामाद अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतल्यान बांदकाम अभियांत्रिकी पदवी मेळयली खाजगी क्षेत्रांत काम करून अनुभव मेळयलो सार्वजनीक बांदकाम खात्यांत रुजू जाले खवटे इंजिनियरिंगाची तांणी स्थापना केली खवटे ब्रँडान रोजगार उपलब्ध करून दिलो उद्योग रत्न पुरस्कार इकॉनॉमिक्स स्टडातर्फे राजीव गांधी एक्सलन्स पुरस्कार 1993 शिरोमणी इन्स्टिट्यूट नवी दिल्ली सामाजिक विकास जीवन गौरव पुरस्कार 2008 आरोग्य आणि शिक्षण विकास संस्था प्रतिभावान उद्योजकता पुरस्कार गोवा राज्य उद्योगिक संघटना 2010 आणि पोर्तुगल राष्ट्राध्यक्षांच्या हस्तुकी खासा गौरव
म्हाका मरा पासून आज बरें दिसलें जेन्ना म्हाका राजू नायकान फोन एडिटर राजू नायकान फोन केलो आनी ताणें सांगलें तुका जीवन गौरव पुरस्कार मेळपाचो आसा आपल्या एक्सलन्स इंजिनियरींग एक्सलन्स अवॉर्डा बद्दल हांव खरो सरप्रायज जालो पण तेन्ना ताणें नांव म्हाका लॅटर धाडलें आनी त्या लॅटरान ह्या आल्कोफायन हाचो उल्लेख केलो तर म्हणलें येस म्हज्या जिवनाचें सार्थक जालें हांवें जो प्रोडक्ट करून पळयल्लो न्ही आनी जो म्हज्या दृश्टीन जो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन वर्ल्ड असो दिसलो इन द फील्ड ऑफ द इंजिनियरींग सेटअप तो ताज्या खातीर म्हाका प्रायज मेळ्ळा हें आयकून म्हाका खरेंच बरें हें वाचून म्हाका खरेंच बरें दिसलें आनी हांव गोमंतक TV हाचो हो आसा हांव अभिनंदन करता आनी आय एम व्हेरी मच थँकफूल टू द होल युनिट ऑफ मिस्टर राजू नायक एंड हिज टीम थँक्यू व्हेरी मच. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. बेतोड्या निरंकाल फाटली कितलीशींच वर्सां राबितो आशिल्ल्या कातकरी म्हळ्यारूच वानरमाऱ्यांचो अंदू 7 दिसांचो गणपती. तांच्या ल्हान ल्हान झोपड्यांनी आनी घरांनी चवथीचो माहोल पळोवया कातकरी समाजाची चवथ स्पेशल रिपोर्ट. बेतोड्या निरंकालचो हो कातकरी समाज संबंध गोंयांत सद्याक चवथीचो मोहोल आसा. घराघरांनी बाप्पा विराजमान जाला. फाटली कितलीशींच वर्सां बेतोड्या रावपी ह्या वानरमाऱ्यांनी अंदू तांचो 7 दिसांचो गणपती. कोरोना महामारी वेळार तांणी 11 दिसांचो गणपती पुजपाची आंगवण केल्ली. त्या प्रमाण तांणी पोरू 11 दिसांचो गणपती पुजिल्लो अंदू 7 दिसांचो. गोंयकारा प्रमाण बेतोड्या निरंकालचो हो कातकरी वानरमारी समाज सध्या चवथीच्या मुडात आसा. देवळान केन्नाच्यान पुजता गणपती? हांगा देवळां म्हटल्यार हांगा रावपा लागले तेन्नाच्यान हांगा देवळ बांदले तेन्नाच्यान पुजपा लागले. पयलीं कोण तुमचो पुजी आजो? पयलो आजो पुजी. खूब वर्सां जाली. खूब वर्सां 100 वर्सां क्रॉस जाली. वर्सां क्रॉस जाली. तो पुजतालो मागीर आमगेले आत्या कडेन दिलो ते आजे ते आत्या पुजपा लागले. मागीर थंयच्यान आतां व्हडलो गोपाल जालो न्हू आमगेलो तो मागीर पुजपा लागलो. पोरू तुमी कितले वर्सां पुजलेलो? कितले दीस पुजलेलो? पोरू 11 दीस. कोरोनाची खातीर हे गेल्ले न्हू? कोरोना वयचो म्हणून तुमी मागणी केल्ली आनी आमी 11 दीस दवरले. आनी अंदू कितले दीस? अंदू 7 दीस. 7 दीस. पण चडान चड तुमी 11 दीस दवरिला. ओके. आनी म्हाका सांग तुमगे कशें आसता परंपरा उत्सव हे आरती बिरती कोण करता तुमच्यो? आमगेले ते आमीच आरती करता अशें. घुमट बी घेवन तुमीच करता? आनी अशें तुमची डेली कितें कार्यक्रम बी अशें आसता काय? आमगेले डेली फक्त नाचपाचे. बरें. आनी पायता तेन्ना मजा आसता? खंयचे लोक येता तुमचे? आमगे खूब खंयच्यान येता ते कशे भायले येता वयता. ते कुडाळचे बी येता? कुडाळचे येता ते आटेन मालवणच्यान येता. मालवणच्यान चडशे लोक येता तुमचे? सगळे लोक येता पायता तेन्ना? खंय पायता तुमी? आमी वयर हांगा वयर पानबेर पायता. मोठो आसलो जाल्यार मागीर दाबाली पायता. मागीर तेका गाडी जाय गाडयेन व्हरता तुमी सगळे? आतां तुमी दाबाळी बाबा का हांगा वयर पावपाचे? हांगा वयर पावयता. नाचत पायता? नाचत आतां बी असो काडे जाल्यार 4-5 बी पावयता. फातोडेर म्हळ्यार सकाळ फुडें फातोडे पावता. आमी बेतोडा पंचायत क्षेत्रातील जे वानरमारी रावता ते गांवान आसा, जे निरंकाल ह्या गांवान आसा. गेल्या वर्साक तेंच्यांनी जेन्ना 11 दीस दवरिल्लो तेन्ना कोवीड बी आसलेलें आनी तेजे पयलीं कोवीड आसलेलें म्हणून तेंच्यांनी देवा कडेन प्रार्थना केली की कोवीड बेगीन वयचें. 11 दीस दवरिल्लो आनी तेंची ती कोवीड जेन्ना गेले तेंचो तो कार्यक्रम यशस्वी जालो. आनी अंदूच्या वर्सा तेंच्यांनी 7 दीस दवरिल्ले आसा उमेदीन. सगळे जे वानरमारी जमात जी आसा ते सगळे एक कडेन येवन देवळान गणपती दवरता. जवळ जवळ कितलीशींच वर्सां जाली ती परंपरा तेंच्यांनी चालू केल्या. गोपाळ हेजी आज्या पासून ती चालू जाल्ली आसा. ती आज पर्यंत देवळान गणपती दवरपाची काम चालू आसा आनी मोठी उमेदीन ती हांगा 7 दीस हांगा देवळा कुशीनूच रांदून जेवण बिवण करता. आनी सगळे जे कितें आहा तेंची धार्मीक विधी त्यो सगळ्यो देवळान पार पडटा.
जशी आमी हिंदू घरांनी जशी आरती करता घुमट आरती तेच प्रमाणे तशीच आरती हांगाय करता आनी बरें तांकां शिकोवन शिकिल्ले बी आसा कोणी मास्तरान तांकां आनी ते भशेन ते आरती करून हांगा उत्सव करता ताका अशेंच तेंच्या देवळान मोठ्या प्रमाणान हो गणपती आसता आनी हो उत्सव ते सगळे गांवकारी एक कडेन येवन मनयता. ह्याच गांवान जो वानरमारी जी जमात आसा तेंच्याच भावांनी आनी दोन घरान गणपती पुजलेले आसा. शांताराम यांच्या घरान 5 दीस गणपती आसा आनी अजय म्हणट्यांच्या घरान 7 दीस गणपती आसा. हो सगळे भक्तिभावांनी ती हांगा उत्सव मनयता. गोमंतक टीव्ही खातीर बेतोडा निरंगालच्यान एकनाथ खेडेकर. दिल्लीतल्या कथित सोरो घोटाळ्याचो पैसो आपान गोंयच्या 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत वापरला असो आरोप भाजपान केल्लो. ताका लागून कथित सोरो घोटाळ्यात केजरीवालांचे भवितव्य गोंयच्या आपाच्या आदल्या फुडाऱ्यांचेर निंबून आसा. आपाचे उमेदवार महादेव नायक आनी सत्यविजय नायक हांकां भाजपाची पार्श्वभूमी आशिल्ल्यान तांची विधानां भाजप प्रभावी आसा अशें आपाचो अमित पालेकार म्हणटा. दिल्लीतल्या कथित सोरो घोटाळ्याचो पैसो आपान गोंयच्या 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत वापरलो असो आरोप भाजपान केल्लो. ताका लागून कथित सोरो घोटाळ्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाचे भवितव्य आता गोंयच्या आपाच्या आदल्या फुडाऱ्यांचेर निबून आसा. 2022तले आपाचे उमेदवार शिरोडेचो आदलो आमदार मंत्री महादेव नायक आनी वाळपयचो सत्यविजय नायक हाणें आपाच्या वतीन 2022तली वेंचणूक लडयल्ली, जाचो सगळो खर्च आप पक्षान रोख स्वरुपात केल्लो अशें सीबीआय चौकशे वेळार उक्ताडार आयले. पार्टीन वेंचणुकी खातीर दिल्ल्या पयशांचो तपशील आमी वेंचणूक आयोगाक दाखयल्ल्याचे आपाचो निमंत्रक अमित पालेकर सांगता. तशेंच महादेव नायक आनी सत्यविजय नायक हांकां भाजपाची पार्श्वभूमी आशिल्ल्यान तांची विधानां भाजप प्रभावी आसा. ईडी आनी सीबीआयक धरून भाजप फक्त सुडाचें राजकारण करता अशें आपाचो अमित पालेकर म्हणटा. आता 2 स्टेटमेंट आसा सत्यविजय आणि महादेव नायकची. हांवें महादेव नायकांचो स्टेटमेंट पळयला. तांणी कांयच म्हणूं ना. तांणी सांगिल्लें की अशें आमी एक्सपेन्स करतलो. तर प्रत्येक पार्टी आपलो एक्सपेन्स करता तो पार्टीन केलो हांगा इलेक्शना खातीर. आमी इलेक्शन आशिल्लो एंड दॅट इज ऑफिशियली अकाउंटेड फॉर. इलेक्शन कमिशनाक ताचो रिपोर्ट दिला. म्हाकाय ईडीन आपयल्लो. म्हाकाय ह्या गोष्टी विशयी प्रश्न विचारिल्ले. आमी ते स्टेटमेंट दिलें की आमचो हो खर्चाचो तपशील आसा आमी सबमीट केला इलेक्शन कमिशनाक आनी हे म्हज्या अकाउंटांतल्यान हे पयशे स्पेंड जाल्या. ह्यो गजाली तांणी तश्योच सांगल्या. आतां एज फार एज सत्यविजय नायक स्टेटमेंट इज कन्सर्न तो रिडंडंट जाल्लो आसा. जे सीबीआयची चार्जशीट आसा ती जर पळयत जाल्यार सीबीआयन खंयच मनी ट्रेल दिवना, खंयच मनी रिकवरी ना, खंयच एक ट्रेल ना की पयशे हांगा दिले, हांगा घेतले, हांगा हे स्पेंड जाले. प्रत्येक जो स्टेटमेंट आसा तो अप्रुवराचो स्टेटमेंट आसा. हू इज एन अप्रुवर? अप्रुवर इज एन एक्यूज हू हॅज बीन अरेस्टेड. तो मागीर रेड्डी आसूं, तो मागीर जो दिनेश अरोरा. सो हे जे आज वापर जाता ईडीचो, सीबीआयचो किंवा पुलीस मशिनरीचो, क्रायम ब्रांचात प्रत्येक गोष्टीचो प्रत्यय म्हाकाय आयला. आज हायकोर्टान जेन्ना ऑर्डर म्हज्या बद्दलूय पास जाली तेन्ना हायकोर्टान कॅटेगोरिकली सेड दॅट दीस वॉज अ मिस्टेक, दीस कूड नॉट हॅव बीन डन, दीस इज इलिगल म्हणून जे केलें तें. सो दीस इज नथींग बट पॉलिटिकल वेंडेटा. भारतीय जनता पार्टीचो खंयचो एक व्हॉलेंटियर किंवा एक लिडर म्हाका सांगचो जाचेर ईडीन आज पर्यंत केस केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. स्मार्ट सिटी अंतर्गत येवपी सगळ्या रस्त्यांची कामां 15 दीस भितर दुरुस्त करतले अशें आश्वासन इमेजीन स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्लें. 11 दीस जावन गेले तरी लेगीत रायबंदराचो रस्तो आसा तसोच आसा. खंयच्यानी अवच करप्यांक येरादारी खातीर खूब त्रास सोंसचे पडटा. बेगोबेग हो रस्तो दुरुस्त करचो अशी थळाव्यांची मागणी आसा. आमी सध्या आसा रायबंदर हांगासर आनी रायबंदरच्या रस्त्यांची दशा तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसा. हांव आतां ज्या स्पॉटार आसा त्या स्पॉटार मुद्दम रावला. हाचें कारण म्हटल्यार हांव रावला थंयसून 50 मिटर फुडें सायबर क्रायमाचें ऑफीस आसा आनी 50 मिटर फाटसून रायबंदरचें पोलीस स्टेशन आसा. इतली म्हत्वाची 2 स्टेशन्स हांगा आसा जे सामान्य नागरिकांक लागता. तांकां मदत जाय पडल्यार ते हांगासर येतात. क्रायमाच्या बाबतींत डिजिटल युगान सायबर क्रायम कितलो वाडला सगळ्यांकूच खबर आसा. तेन्ना कंप्लेंट करपाक हांगासर येवचें पडटा. आनी ह्या रस्त्यांची जर दुर्दशा पळयत जाल्यार सामान्य नागरिकांनी हांगासर कशें येवप हो एक प्रश्न पडटा. हांगासर जे येरादारी करपी मनीस आसात, मनशां आसात, लोक आसात जे गाडयो घेवन येतात ते कशे तरी वाट काडीत ह्या खड्ड्यांतून आपल्या कामाचेर वयतात किंवा ह्या 2 स्टेशनांनी सायबर क्रायम आनी रायबंदर पुलीस स्टेशन येवपी स्टाफ आसतलो, थंय येवपी लोक आसतले, तांकां ह्याच रस्त्याचो यूज करचो पडटा. फाटल्या विकान
हायकोर्टान एक स्मार्ट सिटीन सांगलें की येता त्या फुडल्या 15 दिसां भितून आमी ह्या रस्त्यांची जी रस्ते स्मार्ट सिटीन आसा त्या रस्त्यांची आमी डागडुजी करतले आनी एटलिस्ट पॅचवर्क करून ते रस्ते येरादारी खातीर बरे करतले. स्मार्ट सिटीची जी कामां आसा, जी पेंडींग कामां आसा ती सुद्दां बेगीन पुराय जावपाक जाय. त्याच प्रमाणे हो रस्तो मेन प्रायोरिटीचेर घेवन बेगिनात बेगीन सारको करपाक जाय अशी मागणी जी आसा ती लोकांची आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विनायक सामंत. गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या आवारांत वापरान नाशिल्ल्यो साबार गाडयो पार्क केल्ल्यो आसात. पार्क केल्ल्या कांय गाडयांची सामकी चवथीकाय जाल्या. तशेंच कांय गाडयांनी भितर बियरीच्यो बाटल्यो तर कांय गाडयांनी उदकाचो सांठो जाल्ल्यान दुयेंसांतूय वाड जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. GMCन कोणी येयलो जाल्यार सगळ्यान मोठो प्रॉब्लम तो पार्किंग प्रॉब्लम. जाल्यार हांगा जेन्ना कोणी असो आपल्या पेशंटाक पळोवपाक येता किंवा पेशंटा बरोबर येता जाल्यार सगळ्यान मोठो प्रॉब्लम जाता तो पार्किंगेक लागून प्रॉब्लम जाता. पूण आमी हांगा पळोवंक शकतात खुबश्यो अश्यो गाडी आसात. हांगा GMCचे डीन ऑफिस जे आसा ते डीन ऑफिसाच्या भायल्यान खुबश्यो अश्यो गाडी आसात आनीक त्यो गाडयो कितलींशींच वर्सां जालीं ज्यो स्क्रॅपाक दिवपाची गाडी आसात त्यो हांगा आजून पार्क केल्ले आसात. आनी मेन म्हटल्यार हांगा तुमी पळोवंक शकतात की जे गाडी आसात त्या गाडयांचे जे विंडोज बीन ओपन असले कारणान हांगा खुबशे अशें पावसाचें उदक येता ते त्या विंडोज ओपन असले कारणान ते भितर पडोंक पडटा. आनीक जेका आमी म्हणटात की डेंगू उदक साठलेल्या कारणान डेंगू मलेरिया असले सुद्दां रोग जावपाक शकता. जाल्यार तुमी पळोवंक शकतात काही गाडयो अश्योय मेळ्ळ्या आमकां. त्या गाडयान आमकां बियरीची बॉक्सां मेळ्ळी. विज्युअल्स तुमी पळोवंक शकतात की आतां ह्यो हांगा हाडून दवरल्यात कोणें आनीक कोण कितें तेजो वापर करता ते कोण जाणा. जेन्ना हांगा एक इन्स्टिट्यूट आसा आनी जेन्ना हांगा एक हॉस्पिटल आसा जाल्यार हांगा असले ज्यो गाडयो आसात त्या गाडयांचो गैरवापर सुद्दां जावपाक शकता. फाल्यां सकाळीं कितें क्रायम सुद्दां जावपाक शकता. जाल्यार हेजेर खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय आनीक हे ज्यो गाडयो आसात त्यो बेगीनचे बेगीन हांगासले काडून हो जो जागा आसा तो वेकेट करपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर बांबोळेच्यान गौरेश. दर वर्सा प्रमाण अंदूय बांबोळेच्या गोंय वैजकी महाविद्यालयात 7 दिसांचो गणपती पुजला. बरी गजाल म्हळ्यार गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या दुसऱ्या वर्साच्या विद्यार्थ्यांनी एकवटान जमून पर्यावरणपूरक अशी सजावट केल्या. सगळ्यांनी भेट दिवन गणपती बाप्पाचो आशीर्वाद घेवचो अशें आवाहन विद्यार्थ्यांनी केलां. सगळ्यात पयलीं म्हणजे तुमकां चवथीची खूब खूब शुभेच्छा. आमी सेकंड इयरचे आमच्या कॉलेजीन सेकंड इयरचे स्टुडंट्स चतुर्थी आयोजीत करता. ह्या वर्सा आमचो गणपती 7 दिसां खातीर आसा आनी आयज तिसरो दीस. सो अशें फाल्यां हांगा सत्यनारायणची पुजा जावन आसा आनी ती 10 सुरू जातली आनी तेच्या मागीर 1 हांगा महाप्रसाद सुद्दां आसा. सो सगळ्यांनी येवचें आनी सांजे भजन सुद्दां जातले ते आमी स्टुडंट्सूच करतले. आनी 7 दिसा म्हणजे विसर्जना दिसा आमी एक स्पेशल घुमट आरती ग्रूप हाडटले हांगा आरती खातीर. तो म्हणजे मोरेश्वर ग्रूप, तो मुळगांवचो ग्रूप आसा. तेन्नाय तुमी येवचें. दर वर्सा परंपरेनुसार आमी सेकंड इयरची भुरगीं हांगा चवथ ऑर्गनायज करता. तशी अंदूय उमेदीन आमी गणेश उत्सव हांगा GMCन सुरू केला मनोवपाक. हाज्या खातीर आमी डेकोरेशन हें सैमाचेंच अशें दवरलां. जो आमचो सैम आसा, जी गणेश चतुर्थी आमी करता ती सैमा प्रमाणेच आमी सारकी सैम सांबाळून करपाची गरज आसता. म्हणून आमी फटाके किंवा POPचो गणपती हाडप ना अशें हाजेर आमी फोकस करून ही थीम दवरल्या. मयेच्या श्रीराम सेल्फ हेल्प ग्रुपान ड्राय फ्रुट्स धरून 4 तरेच्यो पौष्टिक नेवऱ्यो तयार केल्यात. डायबिटीज आशिल्ल्यांकूय ह्यो नेवऱ्यो खावपाक मेळच्यो अशी ह्या नेवऱ्यांची खासियत आसा. चूल आनी मोल हांच्या पलीकडे बायलांनी मुखार सरपाचो संदेश श्रीराम सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांनी दिला. मयेच्या श्रीराम सेल्फ हेल्प ग्रुपान अंदू ड्राय फ्रुट्साच्यो नेवऱ्यो करपाचो बेत घेतलो. पिठाच्यो, रव्याच्यो, सोयेच्यो त्याच वांगडा ह्यो ड्राय फ्रुट्साच्यो अश्यो वट्ट 4 तरेच्यो नेवऱ्यो श्रीराम सेल्फ हेल्प ग्रुपान तयार केल्यात. तांची खासियत म्हळ्यार डायबिटीज आशिल्ल्यांकूय ह्यो नेवऱ्यो खावपाक मेळच्यो म्हणून नेवऱ्यांनी साखरेच्या बदला गोडाचो वापर तांच्यांनी केला.
चूल आणि मूल हाच्या पलीकडे बायलांनी मुखार सरपाक जाय असो संदेश श्रीराम सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांनी दिला. सद्गुरु पद्मनाभाचार्य स्वामी महाराज की जय. श्रीमद सद्गुरु ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज की जय. जय सच्चिदानंद. माझे नाव सुजया सविदास नायक. पोरच्यान आमच्या मनान येयलें की आमी न्यूरो करूया, करून तरी पळोवया. पयशांक लागून अशें न्हू, पूण एक जस्ट कितें तरी वेगळें करूया. हे प्रोग्राम बी करतात न्हू, आतां आमी ह्या फिल्डान मातशी देंवन पळोवया. आनी पोरो आमी अश्योच केल्ल्यो. हो फक्त ड्राय फ्रुट्स आहा तो न्हू एक्स्ट्रा केला आमी. जाल्यार आमच्यो पिठ्याच्यो आहल्यो, तिखट नेवऱ्यो आहल्यो आनी सयेच्यो नेवऱ्यो आहल्यो. आनी पिठाक म्हणून आमी गोडूच घालता आनी बाकीच्यो ज्यो आसा पळय ताका आमी साकर घालता. पूण हे फावटी कितें तरी वेगळें करूया म्हटलें की डायबिटीक पेशंट आसा तांकां मागीर खावपाक मेळना न्हू साकर घातल्या कारणान. म्हणून चल म्हटलें आमी गोडूच घालून हे सगळ्योच नेवऱ्यो करुया. पिठाच्यो करुया, सयेच्यो करुया, रव्याच्यो करुया आनी ड्राय फ्रुटाच्यो करुया. आमी 4 तरेच्यो न्हू नेवऱ्यांची घाट घातला. सारके गोड यूज केला, ऑर्गेनीक गोड, बेश्टें न्हू. बेश्टें पोट भरोवन खावपाक जाय म्हणूनय न्हू, जाल्यार पौश्टीक अशें कितें तरी दिवया म्हणून. आनी हेजी रेट दवरल्या ती सारकी लो, कोणूय सहज घेवंक शकता. 10 रुपया एक. सगळ्यांनी चूल आनी मूल म्हटलें म्हणून जायना. फुडाकारूय घेवन कितें तरी करूंक जाय. आनी एक म्हणा, जो दिखता है वो बिकता है. बरोबर. प्रयत्न करून पळोवपा जाय. यश देणारो भगवंत आसा, तेन्ना तुमी फुडें सरा. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. अदीक ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.